वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर खूपशे तुमचे प्रश्न जे आसा पळय ते पेंडिंग आसा, तुमचे खूपशे क्वेश्चन्स आसा, क्वेरीज आसा। अरे बाप रे, ह्या दिसांनी आणि म्हणप एक इतले क्वेश्चन्स आणि तुमचे इतल्यो क्वेरीज आसा जाणा। सो म्हाका त्यो रिमाइंड करून करून म्हळ्यार हांव अशें एक Q&A करतले आणि ते क्वेरीज तुमचे सॉर्ट करतले, क्वेश्चनाक आन्सर करतले अशें म्हणून मायंडाक धरून धरून म्हाजी मायंड फूल जाली, तरी तुमचे क्वेश्चन्स आणि क्वेरीज जे आसा पळय ते सोंपच ना। तर म्हटलें चल आनी म्हाज्या मायंडाक बी स्ट्रेस नाका आणि तुमकांय बीन चड वेट नाका अशें म्हणून आयज जो आसा पळय न्हू परत एकदा ह्या म्हयन्याचो Q&A जो आसा पळय तो तुमचे खातीर हांव घेवन आयिल्लें आसा। तर भरपूर असे प्रश्न आसात जे तुमच्या माइंडान आसा, तुम्ही विचारतात परत परत। सो जे काही पहिले अशें करून कॉमन क्वेश्चन्स आसा, तुमचे कॉमन क्वेरीज आसा पळय न्हू त्यो आयज हांव हांगासर तुमचे सॉर्ट करतले, ते तुमच्या क्वेश्चनाक नी आन्सर करता। ओके। आणि मेन म्हटल्यार सगळ्यात पयली तुमकां सॉरी, कित्याक लागून की ह्या दिसांनी नी कमेंट्स जे तुमचे येता पळय तांकां नी त्याच टायमार जे आसा पळय रिप्लाय करप जायत ना। मला 2 दीस 3 दीस जे आसा पळय तुमचे कमेंट असेच उरतात, तुम्ही मातशे ऍडजस्ट करून घेयात, मातशे कमेंट्सांक रिप्लाय दिवप जे आसा पळय ते वयर सकल जाता अशें म्हणून। चलात तर आता Q&A जो आसा पळय तो स्टार्ट करूया। सो एज युजुअल खूपशे प्रश्न आशिल्ले, थोडेशे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते हांवें हांगासर लिस्ट आउट करून घेतल्या। तुमचे काहीशो क्वेरीज आशिल्ल्यो ज्यो हांवें लिस्ट आउट केल्या। ट्राय करता की सगळे क्वेश्चन्स क्वेरीज जे आसा पळय ते हांगासर प्रॉपरली रिप्लाय करपाचे। कित्याक जाणा तुम्ही कितें क्वेश्चन केलो तेजेर ते एक्सप्लेनेशन दिता म्हळ्यार व्हिडिओ मागीर खूप व्हड जाता, लॉंग जाता आणि मागीर न्ही अशें दिसता की ना पुरो आयजो व्हिडिओ जो आसा पळय तो खूप व्हड जाला अशें म्हणून। ट्राय करता इन अ शॉर्ट वे सगळे क्वेश्चनाक आन्सर करून व्हिडिओ जो आसा पळय तो जाता तितलो शॉर्ट करपाचो। ओके। तर सगळ्यात पयली जो क्वेश्चन आसा पळय तो असो आसा की आफ्टर स्मूथनिंग जेन्ना पळय हांवें तुमच्या वांगडा स्मूथनिंगाचो व्हिडिओ शेअर केल्लो पळय म्हटल्यार खूप जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुझे रिव्ह्यू तुजो आयता म्हणल्यार जो एक्सपिरियन्स आसा पळय तो शेअर कर अशें म्हणून। सो हांवें तेजेर व्हिडिओ केल्लो। तेच्या नंतर न्ही म्हाका खुबशे अशे क्वेश्चन येवपाक लागले की आता सद्याचो तुजो करंट स्टेटस कितें आसा आनीक तू कशें फील करता आता, हाव यू आर फिलींग एंड ऑल असा अशें करून खुबशे काही क्वेश्चन्स येता। तर एक क्वेश्चन असो आशिल्लो की हाव यू आर फिलींग आफ्टर स्मूथनिंगा म्हणून, आणि थंय 2 बारीक बारीक इमोजीस आशिल्ल्यो हासता त्यो। खरेंच सांगता म्हाका तो क्वेश्चन पळोवन हांसो काय कितें करूं म्हणून कळना, मिक्स फिलींग येवपाक लागली। कित्याक की केस बरे दिसता, स्मूथनिंग चड अशें करून खंय वता आसतना बी टेन्शन आसना न्ही, हेअरस्टायल करूं जाय, कितें करूं जाय, केस मेसी जाता हो प्रॉब्लम आसना। बट ते केस जेन्ना उगयता पळय न्हू तेन्ना हेअर फॉल जाता, आणि हेअर वॉशा टायमार बीन जो हेअर फॉल जाता पण तो पळयल्यार अशें दिसता अशी ना मेसी हेअरच बरे आशिल्ले, ते अशें करून कर्ली जाताले पण ओके आशिल्ले, कित्याक हांवें केलें का म्हणून। आणि जो पण हांवें तो व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर केल्लो पळय न्हू रिव्ह्यूचो, तेजेर म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें कित्याक केलें, आमकां सेम एक्सपिरियन्स येयलो, तुमी आमकां तरी विचारप आशिल्लें न्ही, पयलीं एकदां सजेशन घेवप आशिल्लें। कोणे आनी सांगलें की ना आपल्याक जितले केस आशिल्ले पळय न्हू तेजे अर्धे बी केस ना आतां अशें तशें म्हणून। म्हाका तें आयकून आनी चड अशें करून दूख पडला सारको, कितें केस आसा ते गेले, कितें जालें जाल्यार कारण म्हाका आनी चड टेन्शन। तर खरें सांगता बरें दिसता, 50-50 अशें म्हाजें रिएक्शन जे आसा पळय न्हू, म्हाजी फिलींग जी आसा पळय ती 50-50। बरें दिसता, केसाचें टेन्शन आसना, खंय गेले केसाक असो हात लायल्यार बी काम जाता, उगोवपाकूच जाय अशें ना। बट हेअर फॉलाक लागून भरपूर म्हळ्यार भरपूर हें जाता, केस म्हाजे तुमकां पयर बी दाखयलें ना कितले डॅमेज जाल्या पळयात, स्प्लिट एंड्स आनी हें। बट ओके, कितें करतलें आतां, केलें तें केलें, आतां एकदां स्मूथनिंग केलें, आतां रडोन तेजेर कांय उपयोग ना। सो पळोवया, अजून 1 मंथ जावना म्हाजो। सो 1 मंथ जालें की ना मागीर हांव तेजेर कितें घरगुती उपाय एंड ऑल खुबशे म्हाजे व्ह्युअर्स आसा पळय म्हाका खुबशे सजेशन्स दिल्या। आफ्टर 1 मंथ जे आसा पळय हांव मागीर ते ट्राय करतलें, पळोवया कशें कितें रिजल्ट येता। इफ सपोज बऱ्याक पडलें जाल्यार तुमच्या वांगडा बी मागीर हांव शेअर करता। ओके। तेज्या भायर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ह्या दिसांनी म्हटल्यार हांवें जेन्ना म्हटलें पळय न्हू की माझी एनिवर्सरी आसा, आता माझ्या 4th एनिवर्सरी आमची, माझ्या लग्नाक 4 वर्सां कंप्लीट जाता अशें म्हणून हांवें जेन्ना सांगलें पळय न्हू तेन्नासून म्हाका न्ही 2 काय 3 कितें तरी म्हाजे व्ह्युअर आहा तेणी म्हाका कमेंट केलें की तुका कन्नड येता। हांवें म्हटलें ना, 4 वर्सां जाली तरी कन्नड येना। कितें सांगू, खरें लग्नाक म्हाजे 4 वर्सां पयर आतां कंप्लीट जाली, म्हाका कन्नड येना। तुमी म्हाका कन्नडीन कितेंय सांगा, कितेंय म्हणा, म्हाका कांयच कळना कन्नड।
जेन्ना पळय हांव संडे मार्केटान वता पळय न्हू भाजी फ्रुट्स एंड ऑल हाडपाक, तेन्ना हांव हेका घेवन वचपाचें कारण बी हेच म्हाजें, कित्याक की म्हाका कन्नड कळना आनी जे पळय ते सेलर्स आसता पळय न्हू ते कन्नडीन सांगता, हिंदी बी उलयताच बट एकलो आसा जाका हिंदी बी प्रॉपर कळना. सो मागीर ते हांव हेका विचारता कितें सांगता रे तो, कितें म्हणटा रे तो, कितले रुपये सांगले रे तेणें अशें म्हणून. सो खरें सांगता म्हाका कन्नड येना आनी म्हाका मात्तूय बी इंट्रस्ट ना खरें तर शिकपाक कन्नड. आतां अशें आसता न्ही आमी जे प्लेसीर वता, जे प्लेसीस सेटल जाता थंयची लँग्वेज जी आसा पळय ती थोड्यांक शिकपाची उमेद आसता, बट म्हाका उमेद ना. कित्याक लागून खबर म्हाका केन्नाच कन्नड कळना म्हणून अजून तरी त्रास जालो ना. कित्याक की हांगासर सगळीं जाणां कोंकणी उलयता, सगळ्यांक कोंकणी. खुबसो असो बी लोक आसा जांकां कन्नड कळना. फॉर एक्झाम्पल म्हाज्या घोवाकूच घेयात, तेका कन्नड जे कितें बरयल्लें आसा पळय तें वाचपाक बी कळना. म्हणल्यार तो जेन्ना पळय तुमची फूल पेज वाचून जातली कन्नडीन तेन्ना तेजी एक लायन वाचून जातली, इतलो स्लो आसा तो कन्नडी. तेका मुखाल्लो मनीस उलयता पळय तें समजता अर्दे अर्दे समजत ना. थोडे गोश्टी ज्यो मुखाल्ले मनीस उलयता ते तेका समजता, बट तेका रिटर्न कन्नडीन सांगपाक कळना. खुबशे लोक आसा जे हांगासर शिकल्यात, हांगासर रावतात, स्टील कन्नड कळना, अशे बी खूब लोक आसा. म्हागे घोवाक बरोवपाक तर मात्त बी कळना. बट ओके, म्हाका केन्ना कन्नड कळना म्हणून प्रॉब्लम जावना. सो तेका लागून म्हाका ती शिकपाची बीन एक अर्ज अशी आसता पळय ती अजून मेरेन येयली ना. आनी म्हाका अशें दिसना की शिकपाक जाय अशें म्हणून, कित्याक इंग्लीश हिंदी मराठी हांगासर उलयता लोक. जे व्हेंडर्स सुद्दां आसता पळय जे येता पळय अशें करून भाजी बिजी सेल करपाक तांकां सगळ्यांक हिंदी कोंकणी कळटा. सो तेका लागून म्हाका व्हडलोसो कांय प्रॉब्लम जायना अजून तरी जालना. फुडें मागीर पळोवया केन्ना अशें मन येयलें शिकपाक पडलें जाल्यार. बट ओके, म्हाका कळना, एक वर्ड सुद्दां कळना कन्नडीन, एक नंबर नी कांयच कळना. तेज्या भायर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू, थर्ड क्वेश्चन तो असो आसा की कांयशे म्हजे व्ह्युअर्स म्हाका विचारतात तुजे नेक्स्ट मोटिवेशनल व्हिडिओज केन्ना येतले. काही जाणांक म्हाजे नेक्स्ट चॅलेंज व्हिडिओज आसा पळय तो जायो, तेजे वेट करतात. तर मोटिवेशनल व्हिडिओज आसा पळय तेज्या बद्दल सांगपाक म्हणल्यार हांव कितें प्रो ना, तुमकां मोटिवेट करपाक जाय अशें कितें म्हाजे पयलींसान तें हांव करत येयलां अशें ना. जें कितें म्हाज्या मनान आसा, जें कितें म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें दिसता पळय त्या दिसा हांव तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. अशें ना की म्हाका तुमकां एक स्पीच दिवपाचें आसा जावं म्हाका मोटिवेशनल ब्लॉग करपाचो आसा अशें म्हणून हांव करना. ज्या दिसा म्हाका अशें दिसता पळय न्हू की ना म्हाका तुमचे मेरेन ही गोश्ट पावोवपाची आसा, म्हाका ही गोष्ट ही बरी गोष्ट जी तुमकां सांगपाची आसा, असो एक लेसन जो हांव लायफान शिकला तो म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचो आसता. सो तेन्ना ते हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. पर्पजली असं म्हणून हांव मोटिवेशनल व्हिडिओ हो म्हाजो जावं मोटिवेशनल ब्लॉग अशें म्हणून केन्नाच तुमच्या वांगडा शेअर करूं ना. आय थिंक हांवें एक 2 व्हिडिओ जे आसा ते तुमच्या वांगडा शेअर केल्ले, एक नॉलेजेबल व्हिडिओ आसा म्हणून. सो तेका लागून म्हाका खूब जाणां विचारतात की तूं परत केन्ना अशें करून हें करतलें, आमकां आवडटा तुजे थॉट्स आसा, तुजी मायंड जें कितें तुज्या मायंडान चलता तें आमच्या मेरेन पावया, आमकां आवडटा अशें म्हणून. पळोवया जेन्ना कितें मायंडान येतलें, जेन्ना केन्ना अशें दिसतलें एक कसलो एक्सपिरियन्स येतलो तर तुमच्या वांगडा म्हाका शेअर करीन असो दिसतलो पळय तेन्ना हांव शिवल्ली करतलें. आनी जर तर चॅलेंज व्हिडिओज जर सांगपाक गेलें न्ही, आय थिंक हांवें एकूच चॅलेंज व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो केला, बट तो तुमकां खूब आवडलो सगळ्यांक. तेन्ना हांव हिंदीन करतालें आय थिंक व्हिडिओ जो आसा तो, बट एकूच चॅलेंज व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें केल्लो तो तुमकां खूब आवडलो. पळोवया अशें आतां चॅलेंज व्हिडिओ म्हणल्यार कितें म्हाज्या एकल्याच्या हातीन ना न्ही, हो बी रेडी आसपाक जाय. आनी तुमकां तर खबर आसा तो मातसो बी कॅमेरा फ्रेंडली न्हय, तो शाय नेचर तेजो. सो तेका लज दिसता कॅमेरा फेस करपा खातीर. केन्नाय जर हांवें एक व्हिडिओ केलो न्हू तितून भितर 1-2 लायन्यो असो उलयता आनी वयता तो, बट तेका अशें करून फूल व्हिडिओ बी बसून शूट करप बीन तेका लज दिसता. सो पळोवया ट्राय करता हांव, कित्याक तुमची रिक्वेस्ट आसा न्ही अशें म्हणून म्हणटा हेका. पळोवया हो रेडी सपोज जालो जाल्यार नेक्स्ट चॅलेंज व्हिडिओ जो आसा तो बेगीन घेवन येता तुमच्या मुखार. ओके. तेच्या भायर चवथो क्वेश्चन असो आसा की आमी आमची वेडिंग एनिवर्सरी जी आसा पळय न्हू ती आमी जशी युजली सेलिब्रेट करताली तशी कित्याक करूना, त्या दिसाक कित्याक लागून सेलिब्रेट करूना अशें म्हणून म्हाका जेन्ना आमी वेडिंग एनिवर्सरीच्या बद्दल हांव डिस्कस एंड ऑल करतालें जावं वेडिंग एनिवर्सरी व्लॉग घातलेलो, आय थिंक त्या दिसा केन्ना तरी असो करून एक कमेंट आयिल्लो म्हाका आनी मागीर तेका 1-2-3 लायक्स येयले. तेका मागीर परत त्या कमेंटा सकयल आनी व्ह्युअर्सान रिक्वेस्ट केली की हय तुवें करप आशिल्लें, हो टायम सदांच परत येयना अशें म्हणून.
तर हय सारकें तुमचें एक्चुअली आमचो न्ही वेडिंग एनिवर्सरी प्लॅन अशें आमी करचें ना अशें म्हणून आमी चिंतून आशिल्लीं. आमी चिंत्तालीं चल पळोवया कशें कितें जाता तें. बट एवरी टायम एवरीथींग पॉसिबल जायना न्ही. आसता न्ही कितें अशें करून पर्सनल लायफ पर्सनल प्रॉब्लम्स हे ते सगळे. सो ताका लागून तें जालें बी ना वचप खंय म्हळ्यार भायर अशें खंय वचपाचो जो आमचो प्लॅन आसता पळय अशें करून एनिवर्सरी खंय वचपाचें देवळाक वचपाचें आमी भोंवपाक वचपाचें एक बारीकशी 2-3 दिसाची ट्रीप म्हणा स्टेकेशन वॅकेशन जें आसा पळय तें प्लॅन करप जालें ना. आनीक जर तर अशें चिंतलें न्ही त्या दिसा सेलेब्रेट करपाचें म्हणून जाल्यार त्या दिसा मंडे आशिल्लो सो वेज न्ही आनी खंयी जर आमी भायर गेलीं न्ही हेका जर मागीर शिवराक जेवपाक पडलें की तेका बेजार येता. सो तेका लागून बी म्हटलें आसूं ओके नेक्स्ट डे या अशें म्हणून आमी नेक्स्ट डे गेलीं एनिवर्सरी जी आसा पळय ती सेलेब्रेट करपाक नॉर्थ गोवा वचून येयल्ली. बट जशें तुमी म्हटलें पळय न्हू मागीर की ना तुमी बरो कितें प्लॅन करप आशिल्लें बरें अशें तुमी दोगां वचून खंय ट्रीप प्लॅन करून करतालीं पळय तुमी करप आशिल्लें अशें जेन्ना तुमी म्हटलें पळय तेन्ना म्हाका बी दिसलें हय हे लायफान प्रॉब्लम्स एंड ऑल सदांच चलत रावतले तेच सगळें घेवन बसून जो पळय तो मुवमेंट आसा पळय तो एन्जॉय करपाचो सोडप ना अशें म्हणून. सारकें तुमचें तुमी जें सांगलें तेजेर हांव बीन मुखार विचार करतलें. सो खूब टायम पयलींच्यान न्ही म्हाका अशें करून इन अ डिफरंट वे न्ही सेम क्वेश्चन्स आसा पळय तो विचारला आतां म्हळ्यार प्रत्येकाची आपापली विचारपाची पद्दत जी आसा पळय ती वेगळी आसा. बट तेंचो विचारपाचो मोटो जो आसा पळय तो एकूच आसा की तूं गोंयान रावता तूं लग्न करून तुका हांगासर दिला ह्या सायडीन आनी तूं कशें एडजस्ट करता म्हटल्यार हांगासर ट्रेडिशन कल्चर रिच्युअल जे आसा पळय न्हू ते मातशें डिफरंट आसा आनी आमच्या गोंयान जे आसा पळय जे गोंयचे ज्या पार्टासून हांव येता पळय थंय आनी हांगासर दोनी कडेन जर कंपेर केलें न्ही खुबशे डिफरन्सीस आसता न्ही अशें म्हणून ते म्हाका विचारता की तूं कशें एडजस्ट करता. आतां आमी गोंयान फॉर एक्झाम्पल एक चवथ जर सेलेब्रेट करता न्ही जाल्यार अशें ना की सगळ्या गोंयांक म्हळ्यार अख्ख्या गोंयांक न्ही सेम पद्दतीन सेम रिच्युअल्सान जे आसा पळय न्हू ते सेलेब्रेट करता अशें ना. सगळी आपापली गांवची जी पद्दत आसा पळय ती वेगवेगळी आसता वेगवेगळे रिच्युअल्स आसता. सो हांगा बीन तशेंच आसा. जेन्ना फर्स्ट टायम हांव लग्न जावन येयल्लें पळय न्हू फर्स्ट वर्सा सो ते अख्खे वर्स जे आसा पळय ते म्हाज्या खातीर खूब अशें डिफिकल्ट गेले खूब अशें म्हणना बट डिफिकल्ट गेले. बट हो आशिल्लो न्ही सांगतालो म्हाका हांव पयले दिसा एका विचारतालें नागपंचम करपाची कशी करतले कितें कितें करचें पडटा हो म्हाका सांगतालो की ना अशें अशें आमी करता जेवणाचें पान दाखयना नागपंचमीक जस्ट आमी नाग बीन हाडनात मुर्ती जी आसा ती आमी घरा कडेन करतात फक्त पातोळेचो नैवेद इतलेंच आसता सांजचो पावोवपाचें. सो हांव नेक्स्ट डे जो आसता पळय न्हू त्या दिसा सकाळ फुडें उठून ते तयारेक लागा. चवथीक सुद्दां हो म्हाका सांगतालो अशें अशें आमच्या हांगासर अशें अशें करता हे करता. सो आनी आसा न्ही व्हड मनशां आसा तांकां विचारून करप सगळें करप जाता. आनी आतां संवय जाली 4 वर्सां आतां लग्नाक कंप्लीट जालें म्हणटा तुमी अंडरस्टँड जावं शकता की खुबश्यो कितें गोश्टी आसा ज्यो हांवें ग्रॅप केल्यो शिकून घेतल्यो याद दवरला. जें कितें हो सांगता त्या प्रमाणे हांवें सगळें शिकून घेतलें. जें कितें कळटा पळय तें केलें म्हळ्यार हो सांगता हेका जे कितें गोश्टी खबर आसा त्यो हो सांगता आनी हांव त्या प्रमाणे करता. ज्यो गोश्टी थोड्योश्यो अश्यो आसा ज्यो हेकाय बी सारक्यो खबर ना त्यो हांव म्हाका मनाक कश्यो पडटा ज्यो कश्यो जमता त्या प्रमाणे करता. अशें ना की हांगसर जे रिच्युअल्स आसा ते आमच्या थंय करना म्हणटकीर तो रॉंग थिंग जावं आमच्या थंय जे रिच्युअल्स आसा ते हांगासर करना म्हणटकीर ते रॉंग थिंग अशें ना. आपापली वेगवेगळी पद्दत आसता खरी बट अशें म्हाजी पद्दत सारकी म्हणून हांव तेजी जी पद्दत आसा पळय ती रॉंग म्हणपाक शकना न्ही. कशेंय केलें जाल्यार देवाक पावता मनांतल्यान करपाक जाय इतलेंच अशेंच चिंतून जे आसा पळय न्हू आमी एवरी फेस्टिवल एवरी रिच्युअल जे आसा पळय ते हांव म्हाज्या रितीन करपाचो फुल ऑन ट्राय करता. बाकीचे सगळे देवाक खबर आसा तो कसो मानून घेता तशें. जर तर आपल्याक शिकून घेवपाची उमेद आसा न्ही जाल्यार मनीस कसोय शिकून घेता. सो आपल्याचेर येयलें की ना ऑटोमॅटीक सगळें शिकप जाता आनी करप जाता तितून नो डावट. तर सगळ्यात मोस्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू जे नवे व्लॉगर्स आसा जे नवे युट्यूबर अपकमिंग युट्यूबर्स आसा पळय न्हू ते विचारतात ते म्हणजे की तूं पब्लीक कसो फेस करता शूट करता आसतना. तुमकां तर खबरच आसा म्हाजे आउटडोर शूट्स जे आसता पळय ते खूब कमी आसा. ताका लागून म्हाका तो प्रॉब्लम जो आसा पळय तो इतलो येना की हा माझे रुटीन आसता घरा कडलें तशें करून तुमचे कडेन फेस टू फेस उलोवप तशेंच व्हिडिओ आनी भायर गेले सुद्दां न्ही जाल्यार मोस्टली म्हाजे
अशें करून खंय ट्रीप बी जेन्ना प्लॅन करूं वता पळय न्हू तेन्ना सो तेन्ना कितें जाता देवळान बिवळान गेले जाल्यार मेजरली अशें शूट करपाक मेळना भायर इवन आमच्या गोंयांत सुद्दां अशी थोडीशी देवळां बी आसा जे कडेन भितर शूट करपाक दिना भायल्यानूच शूट करपाचें सो तेका लागून न्ही म्हाका तितलो असो प्रॉब्लम जायना आनी खरें सांगपाक गेल्यार न्ही म्हाका खूब खूब ऑड वयता शूट करप आजून आतां इतलीं वर्सां जालीं तुमी म्हाका युट्यूबाचेर पळयता बट ओके खरें खूब ऑड वयता म्हाका बट स्टील हांव एडजस्ट करता ट्राय करता म्हाज्या भशेन सगळें प्रॉपरली जे आसा बीन शूट करपाचें बीन कोणी अशें करून हांव शूट करता असो करून म्हाका पळयत बी रावलें जाल्यार म्हाका खूब ऑड दिसता आजून तो कॉन्फिडन्स आसा पळय न्हू जो आसपाक जाय त्या लेवलाचेर आजून थंय पावूना खरें सांगता पळोवया तेन्ना थंय पळोवया थंय केन्ना म्हणल्यार पावता तर फाटले एक 2-4 दीस जाले न्ही म्हाजो एक व्हिवर आसा यूट्यूब फॅमिली आसा तो म्हाका एवरी टायम क्वेश्चन करता इन्स्टाचेर बीन ताणें म्हाका मेसेज केला एकूच मनीस अशें म्हणना की खूब कमेंट येयला अशें म्हण एकूच मनीस आसा म्हणजे म्हाका परत विचारता की आफ्टर स्मूथनिंग जे आसा पळय ते हेरा खातीर कितें करता म्हणल्यार पयलीं तर हांव कांय करनाशिल्लें तुमकां खबर आसा आतां सद्याचो म्हजो रुटीन हेअर केअर रुटीन कितें आसा खूबदां म्हाका ताणें व्हिडिओचेर म्हाज्या कमेंट केला आनीक इन्स्टाचेर बी म्हाका मेसेज केली की तूं कितें करता काय म्हणून तर खरें सांगपाक म्हळ्यार न्हू हांव एवरी अल्टरनेट डे हेअर वॉश घेता जो म्हाजो युजली पयलीं सान आशिल्लो हेअर स्मूथनिंग करचे पयलीं बी हांव एवरी अल्टरनेट डेज हेअर वॉश जो आसा तो घेतालो समराक मागीर समटायम असो जातालें की एवरी डे बसून हेअर वॉश करतालें सो खबर आसा इतलो म्हटल्यार कंटिन्युअस असो करूं एवरी अल्टरनेट डे बीन हेअर वॉश जो आसा बीन तो करपाक जायना विकांतल्यान 2च हेअर वॉश करप बट म्हाजो स्काल्प जो आसा बीन तो इतलो ऑयली आतां सुद्दां पळयात कितले चिपकू अशें करून हात केले न्ही केंसार हात ओडलो न्ही हे पॅर तेलकट अशें जाता पळय हात ऑयली टायप जाता लायट अशें सो तेका लागून म्हाका न्ही एवरी अल्टरनेट डे हेअर वॉश जो आसा बीन तो करपाक पडटा सो हांव फक्त जो म्हाका पार्लरान सजेस्ट केल्लो जो शॅम्पू कंडिशनर जो आसा पळय न्हू हांव तोच यूज करता आनी तेच्या भायर हांव केंसांक कांयच करना फक्त हांवें कितें केलें ना हेअर ड्रायर हांव जो यूज करतालें पळय आफ्टर हेअर वॉश हेअर ड्राय करपा खातीर तो हेअर ड्रायर हांवें यूज करपाचो बंद केलो नॅचरली हांव केश जे आसा पळय ते सुकयता अशेंच करून अख्खो दीस वता आदेच तर असोच वता सकाळ फुडें आतां 10-11 न्हाले न्ही 4-5 जाले तरी केस सुकना बट ओके हांव हेअर ड्रायर यूज करना कित्याक की म्हाजे केस जे आसा पळय ना आफ्टर स्मूथनिंग खूब ड्राय पडल्या तेका लागून हांव हेअर ड्रायर यूज करना जो पार्लर सजेस्टेड शॅम्पू आनी हेअर मास्क आसा कंडिशनर न्ही तो हेअर मास्क तोच हांव यूज करता तेच्या भायर हांवें आजून तरी कांयच अशें करून प्रोडक्ट्स बी जे आसा पळय ते यूज करपाक स्टार्ट करूं ना थोड्योश्यो होम रेमेडीज आसा ज्यो म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीन म्हाका सजेस्ट केला हेअर फॉला खातीर जावं हेअर जे ड्राय जाल्या डॅमेज जाल्या तेच्या खातीर सो ते हांव आनी थोडे दिसान ट्राय करतलें सो आनीक म्हाका न्ही एक फाटल्या दिसांनी एक कमेंट आयिल्लो की तूं ट्रेडिशनल लायफ आनीक तुजे ट्रेडिशनल लायफ आनी तुजें मॉडर्न लायफ जे आसा पळय तें कशें बॅलन्स करता काय म्हणून कित्याक लागून जाणा हांवें म्हटलेलें एका म्हाज्या व्हिडिओन की म्हाका साडी जी आसा पळय ती न्हेसपाक खूब आवडटा म्हाजी फेवरेट खंयचो जर ड्रेसींग कोड जर तुमी विचारलो तुमकां कसली ड्रेसींग स्टायल लायक जाल्यार हांव प्रिफर करता साडी अशें म्हणून हांवें एका व्हिडिओन सांगलेलें तेच्या नंतर न्ही म्हाका ताणें ते लिंक आनी शेअर केले त्या व्हिडिओचे आनी तुवें अशें व्हिडिओन सांगलें न्ही की तुका अशें आवडटा म्हणून जाल्यार तूं तुजें ट्रेडिशनल लायफ आनी मॉडर्न लायफ जे आसा पळय तें कशें बॅलन्स करता काय म्हणून तर पळयात एक दिसा मूड आसता साडयेचो कुर्ता घालपाचो एक दिसा मूड आसतना ड्रेस घालपाक जाय जीन्स घालपाक जाय अशें ना की हांगा वयतना हांव हेच कपडे घालता थंय वयतना हांव तेच कपडे घालता अशें ना बट हांव देवळान वता तेन्ना न्ही अशें करून वेस्टर्न वियर्स बी केन्नाच घालना जीन्स वन पीस तसले न्ही हांव केन्नाच घालना साडीच न्हेसता बट केन्नाय जर अशें वयर सकयल जालें जाल्यार एक कुर्ता अशें करून तुमकां घालून मेळटलें हांव अशें करून देवळान बी केन्ना बट जीन्स बी घालून मोस्टली कशेंच मेळपाना तुमकां कित्याक म्हाका आवडत ना वचपाक अशें करून देवळांनी बीन मोस्टली न्ही अशें करून आमचें केन्ना ट्रेडिशनल कितें आसता पळय न्हू खंय वचपाचें आसता जावं कसलें फेस्टिवल आसता फंक्शन आसता तेन्ना हांव प्रिफर करता साडी म्हाका आवडटा त्या मुमेंटार तें अशें करून आनी जेन्ना बिचार वचपाचें आसता तेन्ना आमी खंय वता डिनर डेट लंच डेट आसता जावं खंय अशें करून आमी भोंवपाक वता पळय तेन्ना हांव प्रिफर करता वन पीस जीन्स बी अशी करून घालपाक सो बॅलन्स करपाचें हितून म्हणल्यार कशें खबर आसा मूड बी लायक म्हणटा पळय त्या भशेन जेन्ना मॉडर्न रावपाचो मूड येता तेन्ना मॉडर्न जेन्ना ट्रेडिशनल रावपाचो मूड येता पळय तेन्ना ट्रेडिशनल अशें कांय ना की हेच जावं तेच अशें कांय ना सो
जाता आपोआप बॅलन्स. जेन्ना पळय तुमकां अशें दिसता पळय न्हू, ना म्हाका साडी बी घालपाक लायक मॉडर्न बी रावपाक लायक अशें तुमकां दिसता पळय न्हू, तेन्ना सगळें ऑटोमॅटीक जे आसा पळय तें बॅलन्स जायत वता. म्हाका आवडटा देवळान बी वता आसतना साडी न्हेसपाक, हाचो अर्थ असो ना की तुमकांय बी आवडटलें शिवून. तुमकां जें आवडटा तें तुमी घालपाचें. आतां म्हाका दोनी ड्रेसींग सेन्स लायक, सो तें ऑटोमॅटीक सगळें जें आसा पळय तें बॅलन्स जायत वता. अशें ना की मुद्दामूच हांव हें करता, मुद्दामूच हांव तें करता, अशें ना. ओके, तुमकां हांव बिचार सुद्दां खुबदां अशें आसतलें जेन्ना हें घालून गेला, कुर्ता बिर्ता घालून गेला अशें दिसता आसतलें. बट तुमी आतां मागीर म्हाका पळोवन खूब जाणां अशें म्हणटा आसतलीं, कोण बिचार आनी कोण असले कपडे घालून येता, बिचार आनी कोण साडी न्हेसून येता, अशें खुबदां म्हटलां आसतलें कोणें म्हाज्या फाटल्यान बी. बट म्हाका कांय फरक पडना. जें म्हाका घालपाचो त्या दिसा मूड आसता त्या दिसा हांव ते कपडे घालून वता, तशें कांय ना. तर न्ही हाल्लीच्या दिसांनी एक 2-3 दीस पयलीं न्ही म्हाका म्हाज्या इन्स्टाचेर एक मॅसेज आयली. सो ते मॅसेज न्ही खूब लॉंग आशिल्ली, तर हांवें ती बरी मन लावन वाचली. सो ते मॅसेजीन अशें बरयल्लें की तुका जे पळय कोण अशें करून पर्सनल अटॅक करता, म्हटल्यार लायक अशें फॅमिली जावं तुज्या पर्सनल लायफाचेर अशें करून जे कोण अटॅक करता तांकां तूं आन्सर कित्याक करना, कित्याक तूं तांकां रिप्लाय करना. तूं जर अशें करून उगी रावलें न्ही जाल्यार जाल्यार लोकांक आनी चान्स पडटलो उलोवपाक. सो तूं तांकां एकदां रिप्लाय कर आनी तांकां शटअप कर, बंद कर तांचो टॉपीक जो जाता अशें म्हणून. पळयात सारकें तुवें जें उलयलां पळय न्हू तितून रॉंग कांय ना, पडटा म्हाका तुजें. बट कितें खबर आसा, समटायम्स अशें दिसता कितलो लोक उलयतलो आनी कितलो आमी तांकां रिप्लाय जो आसा पळय न्हू करत रावतले. पयर अशेंच जालें की म्हाजी मायंड एक दीस सटकली आनी हांवें एक तेजेर व्हिडिओ जो आसा पळय तो केलो आनी म्हाज्या मनान कितें आशिल्लें, म्हाज्या मायंडान कितें आशिल्लें तें सगळें तुमच्या मुखार उलोवन दाखयलें. सो जेन्ना पळय केन्ना अशें दिसता पळय नाका खूब जालें अशें म्हणून, तेन्ना हांव उलयतां. ओके, तेन्ना उलोवप सारकें, बट हांव खूब कंट्रोल करता की नाका म्हाका हेंच्या तोंडाक लागपाचेंच ना अशें म्हणून. जो मनीस अशें करून दुसऱ्याच्या लायफान उलयता, नेगेटीव उलयता, दुसऱ्याच्या लायफान नेगेटिविटी घुसयता, त्या मनशाक सांगून कांय फायदो ना. खरेंच म्हाका तर अशेंच दिसता, जो शाणो मनीस आसा पळय न्हू तो केन्नाच लोकांच्या बद्दल उलयना, लोकांचें लायफ आनी आपलें लायफ केन्नाच कंपेर करना. तूं खंय वयता, कितें खाता, कितें जेवता, खंय भोंवता, कित्याक भोंवता, कितलें मोडटा, कितलें जोडटा, हेजेर केन्नाच कॉन्सन्ट्रेट करना. जो वेल एज्युकेटेड, वेल मॅच्युअर्ड जो मनीस आसता पळय न्हू तो, वेल एज्युकेटेड म्हणजे परस वेल मॅच्युअर्ड म्हणटा. जो वेल मॅच्युअर्ड मनीस आसता पळय तो दुसऱ्याच्या लायफाचेर केन्नाच कॉन्सन्ट्रेट करना. ती खंयी वचूं, कितेंय करूं, कितेंय खावूं, कितेंय जोडूं, कितेंय मोडूं, ताका केन्नाच फरक पडना. आनी जो मनीस अनमॅच्युअर्ड आसा, जाका मॅच्युरिटी म्हळ्यार कितें तें खबरच ना, देवान ताका बॉडी दिल्या म्हणून ती बॉडी घेवन तो वावरता, देवान पयसो दिला म्हणून तो मनीस पयसो मोडटा. ताका न्ही कितलेंय सांगून कितलेंय करूं फरक पडना, कितलोय शिकलेलो आसूं, कितलोय अनपड आसूं, ताका न्ही फक्त दुसऱ्याच्याच लायफाचेर जाय आसता. मनशान बरेच ब्रँडेड कपडे घातले, ब्रँडेड प्रोडक्ट्स वापरले, बरें तूं फ्लायटान भोंवलें म्हणून मनीस जायना. तुजो बिहेवियर कसो आसा, तूं दुसऱ्याच्या टुवर्ड्स कितें चिंतता, तुजो दुसऱ्याच्या टुवर्ड्स बिहेवियर कसो आसा हो बी खूब मॅटर करता. पयसो आसलो म्हणून मनीस जायना. तुमचे कडेन भरपूर आसा आनी तुमी जर लोकांक सदांच गाळी मारीत रावता, लोकांच्या बद्दल जर सदांच वायट उलयत रावता न्हय जाल्यार तांकां मनीस म्हणना. आपल्या कडेन सांजे जेवपाक ना जाल्यार जाता, बट जो मनीस दुसऱ्याचें बरें चिंतता आनी दुसऱ्याच्या बद्दल बरें उलयता पण तेचें सदांच बरें जाता. हांव हितून खूब बिलीव करता. आतां कोण हितून कितलो बिलीव करता म्हाका खबर ना, म्हळ्यार एक कितें अशें करून मनान घेवन रावप आनी त्या मनशाची फाट घेवन लागप एंड ऑल, तसलें हांव ना. म्हाका राग येयलो हांव त्या मुमेंटार उलयतां, म्हाज्या मनान जें कितें भडास आसा हांव ती त्या मुमेंटार म्हळ्यार भायर काडटा, टॉपीक क्लोज. ते वर्सभर बसून गिरवयत रावप तें म्हाजे कडेन जायना. एकदां वायट दिसलें, उलयलें, टॉपीक क्लोज केलो, लायफान मुखार सरपाचें. तेच गिरवयत रावपाचें हें म्हाज्यान जायना. जें कितें जाता न्ही तें त्या मुमेंटाकच सॉर्ट करपाचें, विसरोन वचपाचें खरें. बट जो मनीस आपल्याक वायट टायमार हेल्प करता, आपल्या त्या परिस्थितीन जी वायट परिस्थिती आसता पळय तेन्ना आपलो हात धरता पळय, त्या मनशाचो उपकार मातसो केन्नाच विसरपाक जायना.
हांव तर स्पेशली खरें वायट जो कोण करता कितें तेका न्ही तेन्ना उलोवन दाखोवन करून टॉपिक क्लोज करप सारको, बट जो मनीस आपल्या वायट परिस्थितीन आपल्या पळयता, जेन्ना आपली परिस्थिती लोकांक फेस करपाचेच ना त्या टायमार आपलो जो मनीस साथ दिता पळय तांकां मातशें केन्नाच विसरप ना, हांव जाल्यार केन्नाच ना. जेन्ना आमचो बरो टायम आसता पळय न्हू तेन्ना कोणीय आमच्या वांगडा येता. मनशाक जर तुवें शू बडी बसून म्हणलें न्ही जाल्यार बसून तो तुज्या बऱ्या टायमार पयस वयचो ना, आनी वायट टायम जेन्ना येता पळय न्हू तेन्ना कितलोय बरो मनीस आपल्याक पावना. सो त्या टायमार जेन्ना पळय कोण पळयता पळय न्हू त्या मनशाक केन्नाच विसरपाक जायना. जेन्ना पळय तुमची परिस्थिती वायट आसता पळय त्या टायमार तुमच्या वांगडा जो कोण मनीस आसता पळय न्हू त्या मनशा बद्दल जर तुमी आतां तुमची परिस्थिती सुदारतगीर बरें उलोवपाक शकना, बरें करपाक शकना, बरें चिंतपाक शकना न्ही जाल्यार तुमकां आनी मनीस म्हणपाची कशीच लायकी ना. खरें म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर अटॅक करता, म्हाका कितें म्हणटा म्हाका कांय फरक पडना. म्हाजी जी लायफस्टायल आसा ती आजून चालू आसा. आतां तुमी म्हाका इतले वर्सां जाली युट्यूबाचेर पळयता, ऑलमोस्ट 1.5-2 वर्सां येयले तुमी म्हाका युट्यूबाचेर पळयता. तुमी लोकांक लागून हांवें केन्ना म्हाजी लायफस्टायल चेंज केल्ली पळयलां? लोकांक लागून हांवें ब्लॉगिंग करपाचें सोडलां तुमी पळयलां? म्हाका कित्याक की म्हाका फरकच पडना. कोणी कितेंय म्हणो कितेंय करूं वयल्यान तुमी अशें करून वायट उलयता पळय न्हू ते हांव इन अ पॉझिटिव्ह वे घेवन वयर सरता. तुमकां जर अशें दिसता ना आपल्यान जर एक फेक आयडी केली आनी 4 गोष्टी जर वायट उलयल्यो जाल्यार हांव डिमोटिवेट जातलें अशें जर तुमकां दिसता न्ही जाल्यार तुमी खूब रॉंग चिंतता. अशें केन्नाच जावचें ना. म्हाका डिमोटिवेट करपाक सद्या आतां तरी ह्या मोमेंटार खूब डिफिकल्ट. पयलीं जेन्ना पळय हांव युट्यूबाचेर येवचे पयलीं न्ही म्हाजे कडेन जेन्ना पेशन्स कांय नाशिल्लें पळय तेन्ना हांव डिमोटिवेट खूब जातालें. बट आतां तुमी जर एक नेगेटिव्ह कमेंट करून जर तुमकां अशें दिसता की हांव डिमोटिवेट जातलें न्हू जाल्यार म्हाजे कडेन अशें 30-40 पॉझिटिव्ह कमेंट आसता जे हांव वाचून बरें मोटिवेट जाता. सो तेका लागून तुमी एकलो नेगेटिव्ह कमेंट करून करता तेका हांव प्रिफर करना. जे म्हाज्या खातीर बरें उलयता पळय न्हू ते हांव प्रिफर करता. सो ते कोण कितें अटॅक करता कोण कितें करता तेंचे म्हाका कांय फरक पडना. तेंकां उदकाक सोडला जे अशें म्हणटा न्ही आमी उदक सोडलें म्हणून तशेंच तेंकां सोडून दिलां. ते कितलेय तेंकां सांगलें बरे भशेन सांगा वायट भशेन सांगा तेंकां जर कळना न्ही समजना न्ही सोडून दिवपाचें. कितें करतलो आसूचे व्हिडिओ पळयता म्हाका कितें प्रॉफीट जाता तितलेंच पुरो म्हाका आनी कांय नाका. सो पयर एक दीस हांवें व्हिडिओ केल्लो असोच नेगेटिव्ह आनी हें तें करून, बट ओके केन्ना एकदां अशें जाता न्ही तकली भिरकता तेन्ना ओके, बट सदां हांव तेंकां इतलें इम्पॉर्टन्स दिना. सो व्हिडिओ जसा पण तो उलयता खूब व्हडलो जालो. तर आतां आनी मुखार एक 4-5 क्वेश्चन आशिल्ले एक्चुअली म्हाका जेंचे आन्सर करपाक जाय आशिल्ले, बट ओके नेक्स्ट टायम जेन्ना Q&A करतलो पळय न्हू तेन्ना पळोवया. तेन्ना मागीर मुखार ते क्वेश्चन जे आसा पळय न्हू ते हांव हांगासर तुमचे आन्सर करता. ओके खूब सगळे घेवन बसले आनी व्हिडिओज आसा बीन तो खूब व्हडलो जाता लॉंग जाता तेकाच लागून टायम बी खूब जाय येयलो. चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. आनी आयचो म्हाजो व्हिडिओ जो आशिल्लो पळय न्हू तुमकां कसो दिसलो आवडलो काय ना आवडलो ते बी कमेंट करून सांगात. चलात तर मेळया असोच आनी एक नवो इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.